संगी वर्णितां तुका रायास संसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव कायता तुका हर एक जीव वाकडता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तूं म्हण कुरपे सागो वाळो जेसू कारगान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात जॅझलिन अल्फोन्सा रेगो ताचो तिसरो जल्मा दीस प्रिमा आनी जोशवा डिसोजा जेरोम डिसोजाच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गान दितात रोशन आनी शांती रियान शानन पिंटो हाच्या जल्मा दिसाक अर्गान दितात जुलियट वेगस थाल्विन हाच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्गान दितात तशेंच जेसिंता सल्टान आनी कुटुंब एंजेला नेसिया डिकोन्ना लेनी शॅनल फेल्सी आनी क्लॉडी डिसोजा रोनाल्ड पेरेरा कॅरेन नोरोना प्रिया डिकोन्ना लिली डिसोजा आनी कुटुंब आपल्या प्रत्येक देवासून मागता जीवन कॅरलिन लोबो आयरीन लोबो मार्टिस आनी कुटुंब मार्टिन आनी कुटुंब हांच्या आत्म्या बसतो प्रिमा कुटुंबांतरले बसतो प्रिमा अंतरलेल्या सबार याजकां बसवतो आनी तशेंच धर्म भयणी बसवतो प्रिमा अंतरलेल्या आत्म्या बसवत प्रिमा आवेल डिसोजा हाच्या आत्म्या बसवतो बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस आनी कुटुंब पॉल आविन मस्करेनेसच्या आत्म्या बसवतो नॅन्सी डिसोजा कुटुंबांतरलेल्या बसवतो सेलिन क्रास्ता कुटुंबांतरलेल्या बसवतो रोजा क्रास्ता पीटर आनी फ्लोरा रोड्रिगस हाच्या आत्म्या बसवतो रिटा रोड्रिगस सिसिलिया पेरेरा हिच्या आत्म्या बसवतो पीटर पेरेरा कुटुंबांतरलेल्या बसवतो पीटर पेरेरा रोनाल्ड जुलियस डिसोजा हाच्या आत्म्या बसवतो लिना डिसोजा तशेंच अलेक्सिस डिसोजा हाचो जल्मा दीस आचरण करतना ताच्या बसत मागता ऑस्वाल्ड मार्टिस ह्या सर्व ते सांगता आमच्या गरजां बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमची पवित्र सभा राखण बडव्याचें स्मरण करता सर्वेस्पर देवान आमच्या जण एकल्याची जतन करूंक आनी देवान आमकां तयार केल्ल्या सुवातेक फावोवचे खातीर एका दुताक आमच्या मुखार धाडलां म्हण हांच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा पूण आयच्या शुभ वार्तेन जेजू म्हणटा आमी ल्हान भुरग्यां परी खालते जाल्ले खातीर करीत सर्गींच्या राजांत आमकां रीग आसची ना ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आसतना आमी सोम्या लागीं मागून घेवया ताच्या उतरांक विधेय जावन आनी खालतेपणान जिवंक जाय असो कृपा आनी आदार राखण बडव्या मुखांतर आमकां तोच सोमी फाव करून दी म्हूण मोगाच्या भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान फाव ते बरें विटोवच्याक आमकां समी देवाच्या हाती समर्पण दिवया ताणें आमच्या राखणे बसवतो ताच्या सुदूतांक धाडला आसता ताका आमी अर्गां दिता आसतना ताका अविश्वासी जावची आयिल्ल्या गड्यांचें आमी बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोबेगीन सदां संपवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
Somia kakrutka, Somia kakrutka, Krista kakrutka, Krista kakrutka, Somia kakrutka, Somia kakrutka. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मनांचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या संगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका आविदय जायनाकात. आविदय पूण तो भोगचोचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताच्या आसऱ्याखाल रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कोटें, तूंच म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरतां. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयिल्ल्या ख्यास्ती पिडेंतलो तो तुका राखता. आपल्या पाकट्यां भितर तो तुका लिपयता. अशें ताच्या पाकट्यांखाल तुका आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताचें विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. जेन्ना रातीच्या आपायांक दिसा उजवाडाक उबोन येतल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखान देंवतल्या कर्गांक दोनपराच्या वतांत भोंवतल्या नाडींक तूं कावजेवचो नाय. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. ताच्या दळबरांनो, ताची खुशी जाले करतल्या सेवकांनो, सर्वेस्पराक वंदिया. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विसारी लागले, सर्गीच्या राज्यांत सक्टावरणी वड कोण.
तो बळ जेसून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ले करीत सर्गीच्या राज्यांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गीच्या राज्यांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असले ल्हान भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपरवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ खळनासता पळयतात. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकल्ले प्रमाणे आज आमी आमच्या राखण बडव्याचें फेस्त वा स्मरण आचरण करता. पवित्र सभेन आमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत पळयणार आसतना संगात दिवंक, आदार दिवंक आनी आमच्या शेवटाक पावोवंक हर एकल्याक देवान एक आत्मो वा बडवो नेमला. ताच्या जतने खाल आजच्या हर एका आत्म्यान खंयच्याय घडये ह्या संवसारांत नाश जावंक नजो, बगार ताचे थंय आयिल्लो हर एक आत्मो ताचे थंय पाटी वचोंक जाय म्हणून सर्वेस्परान बॉडी गार्ड म्हणले बरी राखण बडव्याक आमकां हर एकल्याक दिला. आयच्या पयल्या वाचपांत निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 23 आमी वाचता, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. पळया कितली जतन सर्वेस्पर आमची हर एकल्याची करता. ताच्या नदरेंत कोणी व्हड न्हय वा कोणी ल्हान न्हय. ह्या संवसारांत जिवचे थोडे व्हड मनीस तांकां बॉडी गार्ड दवर घेतात, पूण हांगासर सर्वेस्पर ताच्या हर एक आत्म्याक एकाच रितीन सांबाळटा आनी तांकां खंयच्याय घडये नाश जायनातले बरी पळोवच्याक एक राखण बडव्याक दिता. राखण बडव्याचें काम कितें? पापा फ्रांसीस आमच्या मुखार 3 संगती दवरता. राखण बडवो 3 आपायां तावन आमकां हर एकल्याक राखता म्हणटा पापा फ्रांसीस. पयल्यान आमी कोणीय आत्मीक आमच्या पळयणार थंड पडनाशें हो राखण बडवो राखता म्हणटा पापा फ्रांसीस. जिवितांत आमकां वाडवळ भोव गरजेची, जावं पुरो कुडीची वाडवळ, मोतीची वाडवळ, आत्म्याची वाडवळ. कुडीच्या आनी मोतीच्या वाडवळ, कुडीच्या आनी मोतीच्या वाडवळे पासून आमी जायतें काम करता. मोठी जाल्यार बारीक जावंक वा बारीक आसल्यार मोठी जावंक वा मोतीक कितें सडीत जाणवाय जाय, हें सगळें आमकां खंयसर जोडूंक जाता म्हण आमकां कळयता आनी आमी जोडूंक प्रयत्न करता. तशेंच आत्मीक वाडवळी जावंक जाय, थंड पडोंक नजो वा वळानांतल्या उदका बरी वा एका जाग्यार आसच्या उदका बरी जावंक नजो. आनी त्या देखून हो राखण बडवो आमकां चड आनी चड प्रेरीत करता आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडवळ जोडच्याक. सवार भोवटी अशें जावंक पुरो आमची वाडवळ ती मुखार वचना. प्रत्येक जावन आत्मीक वाडवळ जें कितें आमी ल्हानपणांत शिकता तेंच कर्ण सासता. ताचे चडीत जाणवाय जोडूंक, चडीत आत्मीक वाडवळ करूंक आमी प्रयत्न करचे आमी सोडटा. वांजेलांत आमी आयकल्ल्या त्या एका सेवाका बरी जाका धनियान तालेंत दिल्लें, ताणें तें पूर्ण दवरलें आनी तो म्हणलो वण्णा इतलें पुरो आनी चडीत हांवें कांय करचें म्हणना. अशेंच आत्मीक जिवितांत आमी जायते फावटी रिस्क खाण घेवंक तयार आसना. खंयचेंय काम करूंक, प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन खंयचेंय काम करूंक, खंयचीय सेवा करूंक आमी मुखार सरना. एका तराचें भंय आमचें तें आसता वा आमकां तातूंत आळसाय आसा वा आमकां तें करूंक मोन ना. आनी ह्या वेळार राखण बडवो पापा फ्रांसीस सांगता आमकां हर एकल्याक काळजांत उत्तेजन दिता, आमच्या कानांत तो घालता मुखार सर. ही वाडवळी भोव गरजेची. दुसऱ्यान पापा फ्रांसीस म्हणटा
राखण बडवो आमी वाट सुखचें तावन आडयता आमी वाट सुखान अशें तो आडयता कशें आमच्या जिवितांत हर एक संगती सारके वता आसतना थोडे फावटी वायट सांगातपणाक लागून वाट सुखचें आसता वायट सांगात म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगतींनी जावं पुरो चिंत्या तुमकां खबरो करची संवयच ना पूण खबरो करच्यो संवय कोणाक आसा तांचो सांगात तुमी धरतात जाल्यार तांच्या सांगात चड बरसतात जाल्यार फाल्यां जावन तुमी तशेंच करूंक शकतात म्हळ्यार ती एक डेविएशन एक वाट सुखचो एक संदर्भ आनी असल्या वेळार राखण बडवो तुमकां मोतींत वा काळजांत वा कानांत तो उलो करून सांगता असल्या संगतींत हांव पयस राव आनी असल्या उल्याक आमी सूक्ष्म तरान आयकूंक आसा तिसऱ्यान फ्रांसीस म्हणटा राखण बडवो आमी संपूर्ण तरान वाट सांडून ह्या संवसारांत नास जावचे तावन आमकां राखता म्हणून आमकां सर्वांक जाणवय आसा आनी परिस्थितीक लागून कशें जिये जाय म्हण आमकां कळीत आसा पूण थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या सबार कश्टांद्वारे जावं पुरो आमी चिंताव हें क्रिस्ती जिवीत असो नाका देव नाका जेजू नाका साक्रमेंत नाकात असल्या स्थितीक पावचे संदर्भ आसात ते कोणाक येतात येनात म्हूण सांगूंक जायना कित्याक आमची भायली परिस्थिती थोडे फावटी आमकां असल्या स्थितीक पावूंक कारण जाता आनी ह्या वेळार इसाया प्रवादीन सांगले बरें ह्या राखण बडव्याक तुमी मान दिवन चला ताणें सांगचें आयका आविदेय जायनाका ताणें सांगचें आयका असल्या संदर्भांनी ताची गरज आमकां चड आसा कित्याक तो आमकां जागयता आनी म्हणटा हे न्हय ह्या संगतीक वचत न्हय ह्या संवसारांत तुका जल्म दिला तुका एक शेवट आसा त्या शेवटा भशेन तुवें चलोवंक जाय त्या शेवटा भशेन वचोंक आसा त्या देखून परतून तुजें तें नवो हुरूप नवी उमेद हो राखण बडवो आमकां दिता आनी संपूर्ण तरान वाट साडिनाशें ह्या संवसारांत जिवीत नाश करिनाशें तो आमकां जागयता पूण आमी म्हणूंक पुरो कितले जण आज वाट चुकोवन आसात जिवीत नाश करनासात वा क्रिस्त नाका सक्रामेंत नाका म्हणून जिवोवचे सबार जाण आसात तर राखण बडवो कितें करता तो निद्रेस्त जाला गी म्हूण आमी विचारूंक पुरो आमच्या देवाचें उतर आमकां सांगता तो केदींच निदाना आमकां इसाया प्रवादी सांगता ताका तुमी आयका तो उलोवनूच आसता तो जागोवनूच आसता तो असो ताळो केन्नाय आमकां आमच्या काळजांत तो जागोवनूच आसता पूण आमी ताका कान दिवंक जाय आमी ताणें सांगलें आयकूंक जाय हें काम आमचें जर आमी करचें काम आमी रावयता जाल्यार ताचो ताळो कितलो सादून आसल्यार ताचो ताळो कितलो आयकून आसल्यार आमी गण्य केलें जाल्यार निर्लक्ष केली जाल्यार आमी ताणें आमकां कितेंच करूंक साथ दिना कित्याक ताणें आमकां जागोव येत मात्र ताणें आमकां हात धरून चलोव येत पूण आमीच हात सोडता जाल्यार आमीच आयकना जाल्यार कोणें कितें करचें देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवया असलो एक राखण बडवो आमकां दिल्ल्या पासत आनी ह्या राखण बडव्याक विश्वासी रावप ताणें सांगलें आयकूंक आमी प्रयत्न करया कित्याक वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें हो राखण बडवो देवाच्या मुखामळ पळयता देवाच्या सदरेंत आसा आनी देवान तुजे खातीर म्हजे खातीर ताका नेमला म्हळ्यार ताका आमचेर हक्क आसा ताणें आमकां सांगूंक हक्क आसा तर आमी ताका विधेय जाता जाल्यार ते आमी क्रिस्ताक विधेयपण दाखयता आमी ताका विश्वासी रावता जाल्यार तें विश्वासीपण आमी दाखयता जेजू क्रिस्ताक तर ह्या राखण बडव्याक विश्वास रावया ताचो ताळो आयकया आनी ताचो ताळो आयकून आमचें जिवीत प्रत्येक जाण आत्मीक जिवीत चड आनी चड वाडोवन घेवंक आमी प्रयत्न करया भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयताची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगाचो उपकार जावं
तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिणी आमची कृपा दे जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा स्वरूप जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरचिणी आमची कृपा दे जियोच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा हवो ते परी ह्या वाखणेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दोतो आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची बेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावो आनी जशें ते सर्गार थांबन आसतना तुका वाखणतात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखणेचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां वबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नोच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणता कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे महिमेंत संतोसता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा क्रोस्तोम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसोद आनी समेस्त मनशां पसोद हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावटतो सोगोट परगटुया Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्याक सोनिया जेजू आम्ही येता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडोवन ही सटवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो मुर्वो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां आरमरे देवाच्या माये संगातीक सांजुचे ती सोपाती भगिवन तमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्यान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगाता मेळोन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे विसरलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाडणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें परवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jivita kuvara kurbesa gora vandanye Krista. Swagat swagat sargiraya dur
प्रकाशित सूर्य तू उजवाड फांगताय जीवित मोचे नंदन करताय जीविता कुमारा गुरपे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोच्या प्रार्थुया भौमोगाळ बापा देवदूतांचो मुंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन बसता ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड आमचे वोकात आनी गटायाचें पोशण म्हण वळखूंक हे आमचे सर्गीचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतींत हें जिवीत सरल्या उपरांत तांच्या संगाता तुजे मुखामळ रोप रोप बगोवंक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार राखण बडव्या मोच्या सर्गा वयल्याच्या देवान म्हाका आदीन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ वरच्याक म्हाका शेकी पावच्याक सासा सर्गा सुका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार वरी आशीर्वाद दिवाका भगवंत कष्ट करवे निवरण काम चलवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन